बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सोम्यान आमकां फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसा परत सांगाता आमी मेळ्ळ्या बोप सक्रामेंताच्या आराधनाक. सोम्याचे आराधन करून ताची स्तुती गावन हो दीस आराम करचे वर्ते भाग आमचे जावन आसा. तर ह्या सकाळच्या वेळार त्रिएक देवाची स्तुती आमी गावया, ताच्या महिमा आमी दिवया. गाऊन गीत आयल्या बापा तुझे चरणी करत्याक स्तुती आराधन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K11 पान संको 153 पेज 153 K11. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लीता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया.
मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सोडवणे खातीर अर्गां आनी आधारा खातीर मागणे दाविदरायाचे एक अपुरबायचे कीर्तन हे जावन आसा. कीर्तन 40. ह्या कीर्तनाची उतरां आमी आज सकाळी नियाळ करया. सुमेच्या ह्या हजारपणांत रावून दाविदराय म्हणटा, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. म्हजो देव म्हजेशी बागवालो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या खोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. म्हजी पावलां ताणें थीर केली. आमचो देव नासाच्या फोंडांतलो आमकां भायर काडचो देव जावन आसा. चिखलाच्या कोणांतलो आमकां वयर काडचो आमचो देव जावन आसा. आनी घड काडपाचेर आमचे पांय दवरून आमकां थीर करचो आमचो देव जावन आसा म्हणटा दाविदराय. म्हणून तो म्हणटा, एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें. आमच्या देवाक एक स्तुती गीत. जायतो लोक हें देखतलो आनी भियेतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो. देवाचे ते वर्तेपण आमी वळखून घेवन ताचो पदवी ताचे अधिकार आमी स्विकार करून ताचे स्तुती गीत आमी गाता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, खरेंच आमचो विश्वास थीर जाता. कित्याक दाविदराय म्हणटा 5व्या वळेंत, अगणित तुवें केली सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजी विस्मितां आनी आमचे बसत तुज्यो येवजण्यो. तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुजी कृत्यां हांव परगडतलो आनी वर्णितलो. मेजूंक जायना तितली ती आसात. तुजी कृत्यां हांव परगडतलो आनी वर्णितलो. मेजूंक जायना तितली ती आसात. देवान आमच्या जिवितांत केल्ली ती अजापा विस्मितां मोगाचेर आमी खंडीत मेजूंक शकना. तितली ती आसात. आनी केदाळा ताची ती विस्मितां आमच्या जिवितांत आमी उडास करता. ती उडास करून ताका अर्गां दिता. तुजी स्तुती गाता. खरेंच आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची ती वर्ती कृपा, देवाची ती दया खाकुलत आमी निरंतर अनुभव करता. त्या देखून तो म्हणटा 11व्या वळेंत, तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासता तूं रावोंक नाय. तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासता रावोंक नाय. तुजी दयाळाय आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदांकाळ सांबाळटलो. तुजी दयाळाय आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदांकाळ सांबाळटलो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो, तीच दया, ताची दयाळाय, कनवळाय, ताची काकुळत आमी अनुभव केलेले आसा. तरी ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या सम्याची ती पदवी आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. ताचे सारको देव दुसरो कोणूच ना म्हणटा कीर्तनकार. तेच वळखून आमी घेवया आनी सम्याक स्तुती गावन ताका आमी हरसिया. आमच्या गायना मुखांतर जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार सर्गा संवसारांत सदां सर्वथा
दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता थारा लारांनी ताची महिमा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारात सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संवसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता थारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. जेजू काकुलदार जावन आसा सदांच आमचे ताची काकूल तो दाखयता. आमकां आमची तो बक्षिता. खरेक आमचे भंय भिरांत कावजेनी तो पयस करता. थराळ बापान ताची कृपा तो आमकां दिता. ह्या सोम्याक आमी हरसिया ताका वाखाणया ताची महिमा घालया. जेजू काकुलदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो वदकसिता. जेजू काकुलदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो वदकसिता. पदकाच्या कोंडात बुडोन आसलेल्या आत्म्याक मुझ्या नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्याक तुझ्या धून नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आमच्या जिवितांत हर एक आमची मेठा खट आमी थंय दवरच्याक तसो आमकां कृपा आमकां बळ आमकां दैवीक सकत निरंतर लाभयता. मातणे नवे जिवीत ताचे ते आमी सदांच जिवच्याक थराळ बापा ताची देणी आमकां फाव करता. म्हज्या जिवितांत धंडळची मेठा भद्र कडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितांत धंडळची मेढा भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका
नाका आमचराय हालेलुया 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 आखा दुखा जेसु व्यापका जेसु स्तुति दुखा जेसु महिमा दुखा जेसु वाखनी दुखा जेसु आराधना दुखा जेसु वंदन दुखा जेसु हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी नियाळ करता ते उतर मोन्य बुखातावनु अवस्वर 4 वाक्य 20 तावनु 22 पर्यंत. सरस्पो देव म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांच्या सगळे कुडीक ती भलायकी. भावांनो भयणीनो, सरस्पो देव स्वस्थ आमकां सांगता ताच्या भुरग्यांक, म्हज्या उतरांक चीत दी आनी म्हज्या सांगण्यांक कान दी म्हणून. म्हज्या सभार संगतीक आमी चीत दिता. चीत दिवचें म्हळ्यार अशेंत आयकुचें मात्र न्ही. चीत दिवचें म्हळ्यार आमचें गमन संपूर्ण तरान कितें आमी आयकता ताचेर आमी केंद्रीत करचें. इन्क्लायन युअर इयर टू माय वर्ड्स म्हणून सांगला इंग्लिशान. म्हळ्यार अशें आमी आमचे कान अशें करता. कितेंय एक गरजेची म्हत्वाची संगत कोणेंय आमकां सांगतना मोगाचे भाव भयणीनो, आमी गमन आमचें संपूर्ण तरान थंयसर दवरता. कित्याक कितें सांगलां तें आमकां सारकें समजा जाय. अर्दें कुरें समजूंक नजो, सारकें समजा जाय. आमी तें जाणा जाय जाय आनी त्या प्रमाणे कितें एक्शन मुखार घेवंक आसा तें घेवंक आमी तयार जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयता आसतना आमी त्या रितीन गमन दिजय म्हणून देव आमकां सांगता. आनी कित्याक गमन दिजय म्हणटा की म्हळ्यार जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत जावन आसात. म्हजी उतरां जांकां ती मेळटात ती तांकां जिवीत जावन आसात आनी सगळ्या कुडीक भलायकी. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर 5 दिसाचे रितीर जाता आसतना रितीच्या क्रेच्या दिसा सभासनां साक्ष दितात. आनी त्या साक्षींत तांणी सांगचें उतर की म्हज्या जिवितांत म्हाका मस्त तराचें दूख आसलें. म्हज्या जिवितांत म्हाका कितें एक जिवीत एक खटाळाचें म्हणलें बरें भोगतालें. पूण रेतिरे वेळार देवाचें उतर आयकता आसतना, सोम्याच्या उतरांक कान दिता आसतना म्हज्या काळजांत एका तराचो उल्हास भोगलो. म्हजें दूख तें पयस केलें. सोम्यातय म्हाका विशेश बुजोवन मेळ्ळी. आनी प्रत्येक जावन त्या इन्नर हिलिंगाच्या सेशना वेळार सोम्यान म्हाका एक नवो उल्हास दिलो. म्हज्या जिवितांत एक नवो भरवोसो दिलो. म्हजे घाय कितें आसले आंतरीक घाय ते हर एक ताणें गूण केले. म्हाका बरेंपण लाभलें. म्हाका भाव भयणीनो, देवाच्या उतरांतय आमकां जीव भरून येता. कित्याक जेजूस आमकां सांगता, जो सवांजेल अवस्वर 6:60 वळींत, म्हजी उतरां तुमकां जीव दिवची तसली. म्हजी उतरां तुमकां जीव दिवची तसली जावन आसात म्हणटा. ती उतर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याची आमी स्विकार करता आसतना आमचे थंय जीव भरून येता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता 4 अवस्वर 7 वळींत,
आज तुम्ही देवाचो थाळो आयकशा जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात म्हणटा. देवाचो थाळो मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां आयकोंक सभार अवकाश मेळटात आनी त्या वेळार केदींच आमची काळजां आमी धारून करूंक नजो. कित्याक सरस्वती म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. इसाया प्रभूच्या ग्रंथांत 50:5 8व्या वळींत सरस्वती म्हणटा जशें मळब जशें आकाश भुमीतावन पयस आसा गी त्याच रितीन म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनात आहा. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सभार योजना घालता, आमची सभार चिंतना आसात. म्हाका अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय, तें वचोंक जाय, हांगा वचोंक जाय. म्हाका सर मस्त आमच्यो योजना आसतात. पूण सभार पोटी ह्या आमचे आमी योजना घालता आसतना देवाची खुशी कितें आसा तें आमी समजूंक फुडें सरना. आमचे मुस्लीम भाव तांचे लागीं उलयता आसतना तांणी एक उतर सांगचें आमी परत परत आयकता. इन्शा अल्लाह म्हणून ते म्हणटात. इन्शा अल्लाह, इन्शा अल्लाह आमी अनेक दीस मेळया. देवाची खुशी जाल्यार खंडीत आमी परतार मेळया. देवाची खुशी जाल्यार खंडीत तशें जातलें. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची येवजण, देवाची खुशी आमी संपूर्ण तरान जाणा जाय तर देवाक तसो थाळो आमी आयकोंक सदांच तयार आसूंक जाय. जर आयकोंक तयार ना तर आमी देवाची खुशी जाणा जावंक शकना. जेरेमिया प्रभूच्या ग्रंथांत सरस्पर देव सांगता इस्रायल परचे मुखार. इस्रायल परजाक आपणाचीच परसां जावन ताणें विसलेली आनी त्या परजे विशयान तो म्हणटा 7:20 आनी 3 वळींत हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजां जातल्यात. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या खोट्या काळजाच्या धरुणयेन ती चल्ली आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली. सरस्वती देव मोगाच्या भाव भयणीनो सोदता इतलें बरें पोर म्हज्या परचेक हांव दिवंक आशिल्लो, तांणी म्हज्या उतराक गण्य केलें ना, तांणी म्हाका पाट दाखयली. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणी आमी जाणा इस्रायल परज्याक सबार तराच्या वायटाक ती वळोवंक जाली. सबार तराचे बांदपास ताच्या जिवितांत आयले आनी तांचें जिवीत नासाच्या वाटेन फुडें गेलें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो सरस्वती देव आमकां खरेंच थासो थाळो निरंतर आयकोंक उलयता आसतना किर्तनगार कितें सांगता तेच आमचोय अत्रेक जावन दी. किर्तन 8:30 वळींत किर्तनगार म्हणटा तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. हो जावन दी मोगाचें आमचो अत्रेक आज सोम्या मुखार. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें तें तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. हें आमी सोम्याक सांगया ह्या वेळार ह्या आराधना वेळार. सोम्या हांव तुजो थाळो सदांच आयकोन तुज्या कुशेक खालतीमान घालूंक फुडें सरता. कितेंच काळजाच्या धरुणायेन जियोंक म्हाका तूं दिनाका सोम्या, पूण तुज्या उतरांतय जिवीत जोडूंक म्हाका फावो कर म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. ह्या इंग्लीश गायना मुखांत शेपर्ड ऑफ माय सोल, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. आमच्या गायनाच्या बुकांत डिवायन मेलोडीज बुकांत गीत सामको 194 194. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead,
I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet passion or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in a quiet pastures or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. 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 सुम्या सोताळो ऐकून सुम्याच्या वाटेन सुमकोंक आज आमी निर्धार घेत आसतना आनी ह्या खातीर सुम्याची कृपा आमी मागता आसतना आज आमच्या काजाचे सौरत्रेक आमची मागणी ते सवा करचो सुम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. आज पदेक जावन जल्म दिवस आचरण करच्या वेळार दुनिया देवा अर्घ दितात. 89 वर्सां जल्म दिवसाचेर आसा तुमचो आचार्यता सोफिया मेंडोन्सा गंगोली तावनू. 3ऱ्या वर्सा जल्म दिवसाच्या आचार्यता आशेर क्रास्ता व मंजूर तावनू. जल्म दिवसाच्या आचार्यता सामुएल मेनेझेस दोड्डनगुड्डे. 75 वर्सां जल्म दिवस सिस्टर मेलानिया डिसोजा SRA कल्याणपूर तावनू. 7व्या वर्सा जल्म दीस आलन डिसोजा मुंबई. तशेंच जल्म दिवसाच्या करता पेरपेत कार्मेलिना डिसोजा गोवा आनी मोनिका आनी सिरिल पॅरिस आमच्या भाव भयणीक तांच्या जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी आज पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. सभारण हांगासर तांकां लाभिल्ल्या उपकारा पासत अर्गां दिवंक आमकां सांगलेलें आसा. प्रत्येक जाण आज अर्गां दितात. आयरीन रॉड्रिगस थाने तावनू. ग्रेसी अरान्ना मीरा रोड सांतांतोनी जमाना अर्गां दितात. जुलियाना सेरा हॉस्पेट तावनू. मुल्की तावन अर्गां दितात. लोलिटा कुएल्लो. मरिय मायक अर्गां दितात. लाभिल्ल्या उपकारा पासत रोजी पिंटो विजय तावनू. तशेंच देविका कुलती अर्गां पटयता. फिलोमिना डिसोजा बेंगलोर तावन.
Maria Margarita Rosi Pinto Bichey आमच्या कुटुंबात समेन आमकां केल्या सर बऱ्यापणा पासत आमी अर्गां दिवया देवान आमकां सबार कृपया आशिर्वादाने भरला आमच्या मागण्याक ताणें कान दिला विशेष रितीन दया काकूल ताणें आमचे दाखयल्या त्या पासत आमी अर्गां पटोवया तशेंच आमची ते सवा कितें आसात कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमची बसयल्ली आसात तांचो एकलोसो आमी उडास करया आमचे मदें सबाज जण कश्टा दुकान पिडेशीत आसा सबारान आमकां इस्रायलांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत विशेष रितीन मागूंक सांगला तांचो आमी प्रत्येक तरां उडास करया बेगीनच थंयसर जावचे ते झूज वाखेर जावच्या शांती समाधान डास करच्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी आज उडास करता प्रत्येक सावन असं आमी मागता देवादीन बाप अगस्तीन लोबो आनी बॅप्टिस्ट लोबो पुत्तूर तावनू परबोजो कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास करता आज विनीत स्टीवर्ट लसरादो ओमजूर तावनू तशेंच कुटुंबा संध्या पासत आज अंतरल्या संध्या पासत मागो सांगल्या आसा मार्गरेट देसा कोळालगिरी मागता आमी देवादीन एलियास नोरोना शिरवा देवादीन गिलबर्ट आनी आलिस पिंटो आनी कुटुंबांतल्या सर सांदे पेजार तावन मागता आमी आज देवादीन जुलियाना जोसेफ फ्रांसीस आनी कुटाम देवादीन मोंतू दलमेदा मुल्की तावनू देवादीन अलोरा रॉड्रिगस मुडबिद्री देवादीन रिटा डिसोजा मरगांव गोवा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस उडास करून आज मागोवंक सांगला पियूस पिरेरा शक्तीनगर तशेंच मागता आमी देवादीन रोसी डिसोजा कॉडेल हांचे सगळे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सौडास आमी करया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुती समाधाने विशय घेवन दीत आमेन सुम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया Gavianove ye gitami Avaryami amcha somya Vandun taka bhakte nami Varsiyami amcha raya Kritya somyachi nizaki vichi Mahimatachi kartam kabizmi पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविका रसना वाकंतम ताची बळवंतकाय गावया नवे ये गीतमी नावाडयामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ते नामी परसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन आयची देवस्तुती आमकां आमच्या जिवितांत थिरासाण आपणावंक आमच्या कश्टा संकश्टांनी देवात एकवटचो थंयसर संतोष भोगचो तृप्ती आनंद आमच्या जिवितांत अनुभव करचो अवकाश आमकां आसा म्हणलें समजून घेवन ही आमची क्रिस्ती जिणी जियोंक उलो दितात. त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया.
जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्टां संकश्टांनी अडसरल्या वेळार बेजारायेच्या चिंतनांनी आमची सगळे जिणे आवरत केल्ल्या वेळार साबार फावटी आमी देवाचेर धैर्य सांडला. तो आमच्या जिवितांत आमच्या गरजांक पावना म्हणलें चिंता पाठोवन आमी आमची जिणे जियेल्या. त्या सर्व संगती खातीर देवाचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी बेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे तें उगडापी जावचें आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड आत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही बगार तिका तशें काल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांची महिमेंत स्वतंत्राची वांटेलीक जातली म्हणून तिचो भरवसो. कित्याक प्रस्वती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखीचे आस्कार सुस्कार सोडणो आसा म्हणून आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही पवित्र आत्मस प्रथम पळ म्हणून घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून आत्रेगण आसता अंतस्करणी सुस्कारता. कित्याक ह्या भरवशा उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. जर आमी भरवसतांव ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो भरवसो न्ही. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणी भरवसो दवरिना. पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूंचो आमी भरवसो दवरन आसाव जाल्यार आमी सोशणिकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हणून जालें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. गुलामपणांत आसलेले आमकां सर्वेस्परान परत्यान शियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सोंपानशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो आसो आनी आमच्या ओंठांनी वाळटेलीं गितां. श्लोक. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. आनबोड तिलेगून म्हणूंक लागले,
कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्या श्लोक सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत जशें नेगबांत उदकाचे तोड नव्यान वळतात तशें आमच्या गुलामांक परत्यान पाटी आड सर्वेस्परा रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं गायनां गितांनी करतात लुवणी श्लोक सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत वेतां वेतां दुकां गळोवन तीं सरलीं आतांत घेवन ओमचें बी पाटी येता गितां गावन आयलीं माथ्यार दवरन लुवण्याच्यो पेंडयो श्लोक सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या दनया हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्तें केलें Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो देवाचे राज खंयच्या सारके म्हणून हांव म्हणू खंयचे वस्तूक हांव ते सरी करूं तें एक मनशान आपल्या भाटांत किल्लत घाल्ल्या एक सासवाच्या खणा बरी म्हण येते तो खण वाडलो आनी वडयेक झाड जालें आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले घोंटेर बांदले परत्यान जेजू म्हणालो देवाचे राज कसल्या वस्तूक हांव सरी करूं ते एक स्त्रियेन 300 पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हण येते क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडो फाबरतामसो. क्रिस्त दय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकल्ली दोनी वाचपां आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराची वाडवळ आनी ताचो प्रभाव कसो बळवंत करी जय म्हणल्यार आमकां शिकयतात देखून हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सदांच आमी आयकुचें देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या चालीक सरी करून जियेल्यार मात्र आमचो जिविताचो उद्देश जो देवान आमकां आमचें जिवीत रस्ताना दिल्लो संपूर्ण जाता. आमी सगळ्यांनी पटाकी फुटच्यो पळयल्यात पटाक्यो त्यो पळोवंक ल्हान दिसल्यारी जर तर ताका उजो लागलो ताचो प्रभाव विशेष. एका निर्दिश्ट जाग्यार आसली ती पटाकी साबार जागो विस्तारावन थंयसर आसल्ल्यो सगळ्यो संगती नाश करूंक शकता. तशेंच आमच्या जिवितांत एक संगत आमी वायटाच्या विशयांत चिंतून तसल्यो संगती आमी केल्यार खंडीत जावन वायट प्रभाव थंयसर पडटा. जर तर बरें उतर बरें चिंता पाठोवन आमी आमच्या जिवितांत संगती केल्यार बऱ्या संगतीचो प्रभाव आमच्या जिवितांत विस्तारता. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजू सासवाच्या बियाक देवाचें राज्य सरी करता. सासवाचें बी एक ल्हानशें बी ताका जागो चड नाका पूण जेन्ना तें एक व्हड गाद्यांत रोयलें तर खंडीत जावन वाडोवन येता आसतना एक रूख जाता आसतना सबार जागो तें आवरत करता. जागो आवरत करता मात्र न्ही हर एका सुकण्यांक आनी हर एक रितीन थंयसर सोमकोनमेच्या
मनशांक या मन जातींक सावळी दिवंक तें सकता फळ उत्पन्न करता आनी परत हर एकल्याक फायदो जायशें आपली जिणी तें बी समर्पिता तशेंच आमचें जिवीत आज सदांच देवाक मानता तसलें जावन आमी जियोंक जाय म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट करता आनी त्या खातीर म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी देवाचें उतर नियाळन ताचे वयर आदारीत जावन ही म्हजी जिणी जियेत आसतना हांवें त्या सासवाच्या बिया बरी प्रभावीत जावची जिणी जियोंक आसा म्हज्या जिवितांत एक खिणात येदो भवार्थ आसूंक पुरो एक खिणात येदें मागण्याचें जिवीत आसूंक पुरो पूण जर तर दिसान दीस हांवें ताची वाडवळ केली तें बळवंत केलें तें सासवाचें बी कशें वाडोवन एक जड जाता तशेंच हांवें सबार जागो म्हज्या जिवितांत विस्तारूंक शकता मात्र न्ही आनी एकल्याक त्या भावार्थांत आसरो घेवंक हांव अवकाश दितां पूण आमच्या जिवितांत सबार फावटी कितें जाता आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या बरी सबार फावटी आमच्या जिवितांत येवच्यो अडचण्यो वायट संगती आमकां व्हडल्यो दिसतात आनी सबार फावटी आमी तसल्या संगतींक मात्र इडें कर्ण दिवचें आसा त्या खातीर रोमाकारांक बरोवन सा पावल स्पश्ट करता आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देवा तावन पयस वेची जिविताच्यो घडयो सदांच आमकां हर एक रितीन वायट प्रभाव घालतात जाल्यारय आमी देवाचेर भरवोसो दवरून आमच्या जिविताक आशिल्लो शेवट जाणा जावन आमची जिणी जियोवची गरज आसा देखून हर एक रितीन आमच्या जिविताचो इरादो जावन आसा देवाक मानता तसली जिणी जियोवची देवाच्या उतराचेर आदारीत जावन ही आमची जिणी सारची देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत येवच्या अडचणेक कंगाल जावचें नाका आमच्या जिवितांत बरवोसो ना म्हणलें चिंता पाठवून आमची जिणी आमी मुखार सून व्हरची नाका बगार आमच्या जिविताक देवान एक शेवट दिला आनी तो शेवट जोडच्याक ही कश्टांची वाट हांवें समका जाय आनी थंयसर म्हाका न्ही संतोश आसा आनी ह्या कश्टांच्या वाटेर म्हाका बुजावण दिवचें म्हाका धैर्य दिवचें म्हाका संतोश करचें म्हाका बळवंत करचें उतर आसा आनी तें जावन आसा देवाचें उतर आनी ताचे वयर आदारीत जाल्ले सर्व शेगूण ते जोडच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया आमेन. बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदल उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरें खंयचें आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पौर मानून घेव. महिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली
ताचे स्वरवी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 Albaran so servis portum. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नवी येता ताकाच. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देडी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. सौम्य जेजू आम्ही होऊन डोकाता आणि हे का सिंते पियेता. तिथले पोटी तू वैभवान येस. आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे दिसोपोती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आन जॉन्सन, जुजेफ नाडा मिर्सन एसपिरेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या, 「 आमेन. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान एकटेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे म्हाका फावना, जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उंडो जिवितासो भुजबळ संसारासो सोमी जेजू मुसो. दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एकमात्र आसरो मुसो. जेजू गोड्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळ्ळा शंकर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशीर्वादी